Ritvik. Okay, start. Happy birthday, Ritvik. God bless you and have a lovely birthday. And Kisha? Happy birthday, Ritvik. आणि सॉन्ग कोण म्हणटलो हे दोगांय म्हणे Happy birthday, Bolon. Shout out to you. व्हेरी गुड. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? सो आमी सगळीं बरी आसा. टायम जाला आसा 1 जावपा येयली. आतां व्लॉग स्टार्ट करता हांव. सकाळच्यान न्ही क्लिनींग करपाकूच न्ही टायम गेलो. काल जालो बड्डे आनी बड्डे म्हणजे खबर आहा जरी शिवनाथान सगळें भायरसून ऑर्डर केलें घरा सामकें मॅस सामकें. तशें क्लीन कर मशीन शिवनाथान सगळें केलें. मशीन मारलें मागीर पुसन काडलें बारीक बारीक क्लीन केलें. सो म्हटलें शावर घेवन आयलें म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करया. ओके, सो कपडे बी आसलेले मातशे फोल्ड बीन केले. पळयात कपडे सगळे फोल्ड करून दवरला. आतां कपडान दवरपाचें आहा. ओके, सो घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा. मम्मीन आयज बेगिना रांदलें. मम्मी सांगलें आयज बेगिना तूं रांदून दवर. ते आमी पयर म्हापसा गेले तेन्ना हाडलेले पळय हांवें कच्चे फणस. ते की जाले कच्चे फणस बरें दिसताले भायल्यान. भितर न्ही ते पिड्यार जाले. म्हाका न्ही तुमकां रेसिपी शेअर करूंक नासलेलें. म्हणजे मम्मीन न्ही मुगाक न्ही स्प्राउट हाडून न्ही करी केला ते घालून कच्चे फणस घालून आनी बरें जाता. म्हाका खूब आवडटा. लास्ट इयर हांवें कच्चे फणस आनी तिसऱ्यो घालून न्ही एक करी केला. इफ ते कोणाक जाय न्ही तुमी कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक शेअर करता की म्हाका न्ही ते खावंकय जाला पण मम्मी नाका म्हणटा तिसरी आतां हाडपाचें कित्याक आतां गरमी स्टार्ट जाला ताका लागून. सो मूग घालून केले. मुगाक बरें स्प्राउट हाडलेले आनी केले. चिंतलेलें की रेसिपी शेअर करया म्हणून अर्दे ते फणसूच न्ही कच्चे फणस पिड्यार जालेले. सो थोडेशे उरलेले आसलेले बरे पळय ते मम्मीन कट करून न्ही करी केला आयज. दाखयता तुमकां. सो मम्मी म्हटलें आयज करी बेगिना कर आनी म्हाका ते चिमणीचे प्लेट्स काडून न्ही आयज ते मातशे क्लीन करूंक जाय. ताका तुमकां हांव शेअर करना ऑलरेडी शेअर केला. जस्ट ते स्प्रे मारून दवरतलें ते ऑयल स्टेन सगळें भायर येतलें. ओके, से मागीर करया म्हटलें. सो जस्ट आत्तां सो मम्मी म्हटलें शीतू दवर बेगिना कित्याक मागीर ते बेसीन आहा न्ही ते हांव यूज करतलें. ताका मागीर उदीक बिदीक नळ ऑन बीन करूंक मेळचें ना. सो म्हटलें शीत दवर बेगिना शिव येतले बेगिना जेवपाक. आनी कांय ना व्हडलेशें करी केला आनी पयर हें हाडलेलें कुकुंबर बारीक बारीक तेजे कोथिंबीर पुरो बेस्ट जेवण. ओके, आनी आयज हांवें पीठ ऑर्डर केल्लें गंवाचें पीठ आनी बेसन. ताका विचारलें हांवें मँगो पिकल केल्या का म्हणपा म्हटलें. तो म्हटलें ना आतां स्टार्ट करता खंय तुमी म्हणजे मँगो पिकल. सो म्हाका हाडून तेजें ट्राय करून पळोवंक जाय खावन पळोवंक जाय कशें लागता तें मागीर तुमकां हांव सांगता. ओके, पीठ ऑर्डर केला आयज 5 किलो आनी बेसन 1 किलो ऑर्डर केला. तशें उरता आमगेर. चडशी भजी बी करपाचें खूब कमी ऑयली बीन ताका लागून. आनी आतां गर्मेन ऑयली खावप बरें न्ही. सो बरें पडटा अशें हाडून फ्रिजीन दवरता आमी बेसन कित्याक आमी सद्या डेली अशी यूज करना न्ही बेसन. केन्ना केन्ना चिलाव अशें पोळे बीन करपाक ते आमी यूज करता. आनी म्हापसासून मिरसांगो हाडलेले पळय मम्मीन ते सगळे डेट बीन काडून दवरले आनी कोथमीर न्ही मम्मीन हांगा वॉश करून सुकोवंक दवरला. दाखयता तुमकां. सो हें पळय कोथंबीर मम्मीन वॉश केला आनी अशें वाऱ्यार घातला. सकाळीं न्ही मातशें हांगासर न्ही वत पडटा. हांगा दवरलेलें मम्मीन जालें 10-11 सुमार ते वत वयता मागीर. मी हांगा दवरला पण सुकला तितलें वलें ना. आनी आयज फूल डे दवरलें न्ही तें मागीर सुकतलें बरें. आमकां हेंच प्रॉब्लेम न्ही वत मेळना आमकां हांगा. सो मिरसांगोची डेट बीन काडले मम्मीन आनी दवरला. आनी काल बड्डेचे वॅज बिर्याणी बीन आसा थोडेशे वॅज बिर्याणी. ताका रितुका लायक ते वॅज बिर्याणी आनी तो खातलो. सो आमकां मुगाचे रोस बीन केला मुगाचो करी केला ते कच्चे फणस घालून. म्हाका ते खूब लायक. ओके, सो मम्मीचें जालें की हांव चिमणीचें काम करता. स्प्रे करता. स्प्रे करून एक 5 मिनटां दवरता. खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्ले की लिंक शेअर कर खंयचे स्प्रे मल्टीपर्पज किचन क्लिनर. ओके, अशें टायप केलें न्ही एमेझॉनान ते येता. ओके, चड एक्सपेन्सीव ना 300 रुपया का 200 रुपया अशें कितें आहा तें. सो म्हाजें आसा भरपूर इतले बेगीन हांव ऑर्डर करचें ना. सो मागीर म्हाका हाडून दवरूंक जाय. सो हें पळयात चिमणीचे प्लेट्स ते सगळे काडले हांवें. आतां हितून स्प्रे करता तुमकां दाखयलां हांवें. हितून स्प्रे करतलें एक 10 मिनटां 2-3 मिनटां दवरलें न्ही
खूप झाले पण हे खूप आहा न्ही ते काय 10 मिनटां दवरतले हांवें पळयत सगळे ऑयल स्टेन सो स्प्रे करता सो अशें न्ही स्प्रे करून जाता पयलीं हांव कितें करतालें गरम उदक घालतालें तितून न्ही हांव हें घालतालें हांव एसीड घालून ताका न्ही खूब व्हडलो प्रोसेस ते मागीर वॉश कर क्लीन कर आनी अशें घासचें पडटालें हितून कांय ना हितून बरें वयता सो अशें स्प्रे करून दवरपाचें सो हें पळयात चकाचक जालें हांगासर अशें ऑयल स्टेन सामकें भरलेले सो बरें क्लीन जाला आनी बरें सुकलाय हेका लायतलें हांव मागीर हें पळयात सो ऋत्वीक आयज गिफ्ट ओपन करता ताका थारो ना दे काड गे पेपर मागीर डस्टबिना उडय सगळें हावकाच रे कितें दिला ते बॅग स्कुलान व्हरप न्ही ते धाकटे बॅग सो हें बॅग दिला आनी कितें तें आतां खंय आनी एक कितें तरी इरेजर हें पण आतां कांय इरेजर बी ओपन करप ना कळ्ळें मरे आतां खूब इरेजर पडला ओके नेक्स्ट ओपन कर आं काड सो आनी एक बॅग मेळ्ळें कितें आहा कलर हां दवर तेच बेगीन घाल तेच बेगीन घाल दुसरें ओपन कर ते हांगा दी आं काड कितें हा रे मम्मी बसली हांगा दाखय हांगा दी एवेंजर्स कितें दाखय हां बॉटल नांव आज मरे कोण दिला आं काड काड ओपन कर बरें दाखय हां कलर्स दी हें हय दवरया हें आनी ओपन करून तुका दिना हांव ओपन करता तशेंच दवरता मागीर हें पळयात तें कोण दिला काड काड कितें तें दाखय राव कितें हें ड्रॉईंग बूक सो इतलेंच गिफ्ट तुका आतां हे सगळे पेपर काड आनी डस्टबिना उडय हय सो रितिकाचें गिफ्ट येयलें रितिकाक जाय आसलेलें स्नेक एंड लॅडर जसं आत्तां येयलें सो ताणें पप्पा सांगलें की आपल्याक स्नेक एंड लॅडर ऑर्डर कर म्हणून सो तो येयलें पळय आतां दवर तें सो आनी एक गिफ्ट दाखय मरे रुशंकान दिल्लें हो पळय आतां पार्सल आयलें ओपन केलें आतां खेळोंक बसला अशें आहा हितून 4 आसा बोर्ड गेम फुडें आनी फाटल्यान एक मिनट पळय अशें 2 आसा आनी हितून 2 सो रुशंक तुजो फ्रेंड तेणें दिला कंपास आनी पेन्सील घालून दवरलें हाणें ते काडनाका आतां आसूं आतां सगळें काडप नाय हें ते गन आनी ते बुलेट्स आसता भितर ओके आतां काडनाका ओके सो आतां आमी भायर सरला वचपाक शिवोली वचपाक भायर सरला आमी आमची एक युट्यूब फॅमिली आसा खूब तेंप जालो ती म्हणटाली यो आमगेर यो म्हणत आहा सो ती वयता आतां 7 तारखेक म्हाका दिसता UK वयता सो म्हटलें एका वचून येया तुमी पयलीं आसतलें तिका आमी मेळ्ळेली म्हापसा फिश मार्केटान ती तर तिका म्हटलें आमी आतां मेळ्ळा न्ही फिश मार्केटान आनी परत आनी येना म्हणटा तुमगे हांव म्हणपाक ती यो म्हणपाली सो म्हटलें अच्या म्हटलें सांज जाली 5:30 जाली 7 भायर सरला आमी सांजचें मातशें भायर सरूंक बरें दिसता तितलें चड गरमी जायना सकाळचें या म्हणटालो सकाळीं नाका म्हटलें की ऋत्वीक स्कुलाक वयता मागीर बेश्टें सगळ्यांना गेल्यार बरें न्ही तो वचून ताका मेळोन येता जस्ट आतां भायर सरला ओके नाल्यार तुमकां न्ही तेंगे मेळटा चला हांगासर न्ही काल एक व्हडलो इश्यू जालो खापरेश्वर आनी ते वडाचें झाड ते वडाचें झाड खंय शिफ्ट केला खंय काल सामके पोलीस बीन खूब आसलेले आवय हांगा ट्राफीक पळय ते वडाचें झाड शिफ्ट केला म्हणटा खंय शिफ्ट केला खबर ना बरें आसलेलें व्हडलें झाड आसलेलें न्ही हय आनी ते कितें आतांचे न्हू ते पयलींचे ते वडाचें झाड आनी खापरेश्वर म्हणून तो एक राखणदार कसो आसलेलो आतां तेजे मुर्ती बीन काडले खंय वचून मेळचें ना ट्राफीक पळय कितलें
पण केन्ना ट्रॅफिक जायना गाडी पळय शिव हेच्या फाटल्या फाटल्या वयता आमकडे ऑप्शन ना मग रोंगकड मारचें पडटलें मागीर पळय काल सामकें हांगा पोलीस बीन अपय फूल हांगा आसलेले ते हांगा आसलेले एक काडले वडाचें झाड हांगा आसलेलें आनी सायडान एक खापरेश्वर म्हणून एक हें आसलेलें देवस्थान धाकटेशें पळय काडलें अपय हांगा आसलेलें झाड शिफ्ट केलं सगळं ते झाड आतांचे न्ही ते पयलींचे तेका आतां शिफ्ट करता खंय 200 वर्ष झाले 200 वर्सां जाले खंय झाडाक आनी बरी सावळी पडटली हांगासर आतां पळय सामकें आतां आनी पळोवपा नाका आतां ते आतां शिफ्ट करता खंय शिफ्ट केलें जाल्यार ते जायनाका ते परत झाड काल खूब व्हडलो इशू जाले पोलीस बी खूब आसलेले काल शी आतां खंय शिफ्ट करता कोणा खबर हय तेच हांगासर मँगो पळयात बरे लोंबतात फ्रुट्स हाडले फ्रुट्स वरया म्हटले सोदून पुरो आले लास्ट टाइम म्हणकूच ना हो पळय खंयसून बसला खंय बसला रे फुडें फुडें सो पावली आमी जस्ट आमी सोदताली हांगासर फ्रुट्स शॉप खंय आहा म्हणून तर लास्ट टायम मेवळे हांगासर जालें न्ही चल रितिका मेळ्ळो फ्रेंड बाबा हाय म्हण सगळ्यांक हाय म्हण हाय कितें करता नांव सांग वॉट इज युअर नेम आं कितें खंय डॉमिनीक तो लसता गेलो आंटी पळय हांगा चाय बी करून हाडले रितिका स्पेशल ज्यूस रितिका स्पेशल ज्यूस आणि शिवा स्पेशल चा पळय आनी कितें सांगपाचें घे चा पी तूं हय शुगर आमी घालून घेवपाचें ते एक बरें आसा कोणाक गोड आवडना कोणाक घाल घाल बाय म्हण डॉमिनीक बाय हां पळय मरे साडेसात जाली खबरी सोंपता आनी हांगा बसूंक जायना कंबर दुखता हांगासर बापरे येता आनी घरा तरी आतां तुमी येवपाचें बरी दिसलें हय येवपाचें आनी कितें म्हणटा आमी येतली आतां येतली खंय आतां येतली खंय आतां हांव बरें सामकी एक्टीव आंटी हा तुम्ही चिंता बरी एक्टीव आंटी आमकां चा करून दिली आनी वयर म्हापसा मार्केटान ती भोंवताली पळय तूं आमी हांगा जाणटी जाली आमी शिकोवंक जाय खरेंच हय मम्मी शिके मम्मी हांगा मम्मी कितें या 60 आनी 5 जाले आनी कितें मम्मी 65 आनी कितला थँक यू तू बरें कर सी यू वेरी सून तो आंटी हांगा बरें झाडां लायला आनी कितली बरी फुलां जालां खबर दाखयत तुमकां पळय हाडले की आमी बरे जाता पळय हे पळय बरी दिसता न्ही आहा बरें केलां आं पळय सायबीण माय तिथे पांय पड खंय पड रे ते ताटी ते हे पळय रोजीस पळय कितले बरें जाल्यार बरें केलां मेंटेन आं बरे जाता मागीर मागीर वाट लागता हांकां वतू बरें पडटा आसतलें हांगासर खातीर हे कलर लायला आनी कलर केला अब एक ते कलर केला कलर केला बरें केला बरे जायना कितले झाडां लायली आतां नाका जाला आतां झाडाच नाका जाला सो आतां आयलो हांव व्हिडिओ एंड घेवपाक उदळ पावली आमी व्हिडिओ एंड घेवन आसलेले जेयली एक वॉक मारून आयले आनी खूब टीप जालो हांवें नांव रीड करून आनी म्हटलें नांव रीड करता आनी आयज व्लॉग एंड करता आनी हांगासर दोग जाणां खेळटा स्नेक एंड लॅडर न्यू कितें हाडलें न्ही ते ताका तेच 8 दीस ते घेवन बसता खेळत रावता तो खेळटा तेमी ओके सो नाव रीड करता एंटोनेट गोम्स मोहम्मद अकील सेंड्रा फर्नांडीस आयरीन रॉड्रिगीज मार्ता डायस क्लाउडिना मस्कनास एंजेलिना दा क्रूज मागीर सोनिया मालगांवकर आनी ओलिंडा रिबेलो
तुझें नाव आसा. ओके, सो आयचो व्लॉग कशें आसलेले प्लीज कमेंट करा. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय म्हणटा. Bye. I love you, friend. Please leave comment also माझे अंग वेगळं. आई जॅम येता तो गेम खेळ म्हणटा. आई जॅम येता. ऐकता तो पळय ऐकता. बाय. हां बाय. सो बड्डे आसा ताका विश करता. काल एक बड्डे आसलेले आनी काल न्ही हांवें कांय व्लॉग घालूंक ना. सो काल आसलेले बड्डे सियानो फर्नांडीस. बी रिलेटेड हॅपी बड्डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस. जेन्ना तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन बी रिलेटेड हॅपी बड्डे सियानो फर्नांडीस. आनी आयज 2 बड्डे आसा. नांव आसा मानवी वारकर. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. जेन्ना तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मानवी वारकर. आणि नेक्स्ट आसा आकृती नार्वेकर. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. जेव्हा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे आकृती नार्वेकर. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.